देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचो इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले हेब्रोवांक बरयलेले चिटी वेलें दुसरें वाचप आनी जुआवाच्या शुभ वर्तमानांतलो जेजूच्या कुस्टां आनी मरणाचो इतिहास. आज पवित्र शुक्रार. आयच्या दिसा जेजू खुर्सार मोडटा. मोगाळ भाव भयणांनो, जेजूचें जिवीत आज कोबार जाता. ह्या संवसारांत तो थोडीच वर्सां जियेता, पूण ह्या थोड्या वर्सांनी जेजू आमकां जाय तें लिसांव दिता. ह्या थोड्या म्हत्वाच्या शिकपांचेर आमी थोडो नियाळ करुया. जेजू म्हणटा, सगळें संपातलें. देवान जेजूक ह्या संवसारांत एक कार्य करूंक पाठयलोलो. तें कार्य जेजून बरे भाशेन कोबार केलें. तें कार्य आसलें देवाची खोशी करूंक. जेजून देवाची खोशी संपूर्णतायेन केली. संवसाराच्या वस्तूंचेर, सोयतानाचेर ताणें जोईत व्हेलें. आनीक सासणाचें जिवीत आमकां जोडून घेतलें. आमच्या पातका पासत ताणें खुर्सार मोरूंक पासून आपली तयारी दाखयली. सगळें आमचे पासत आनी देवाचे खोशे पासत जेजून केलें. मोगाळ भाव भयणांनो, देवाक जाय जाल्यार जेजूचे कोश्ट ताणें ल्हव करूंक जातालेत, पूण ताचे कोश्ट देवान ल्हव करूंक ना. तुज्यान सगळें जाता, म्हजे वेले हे कोश्ट काडून व्हर, म्हजें हें पात्र पयस कर. जेजून देवाक आड्डून म्हळें. तरी पूण देवान ताचे वेले कोश्ट आनी त्रास पयस केले नात. मोगाळ भाव भयणांनो, आमचे कोश्ट आमकां पवित्र करतात. कोश्टांतल्यान आमी फुडें वेता तेन्ना कोश्ट कोबार जाल्या उपरांत आमकां नवें जिवीत रावता, नवेपण रावता, देवाची बेसावां आमकां रावतात. हाका लागून मोगाळ भाव भयणांनी, आमचे कोश्ट आमकां गरजेचे, आमचे त्रास आमकां शिकयतात. देवाची खोशी तातूंतल्यान आमकां दिसून येता. देवान जेजूक सांडूंक ना, पूण देव जेजू बरोबर सदांच आसा. आनी जेन्ना कोश्ट आसा तेन्ना तो आनीक ताचे बरोबर लागसाण चलता. पूण हे कोश्ट आनी दोग आनी त्रास सोडवणेक गरजेचे आसलेत. ताचेच वेल्यान तो आमकां सोडवण जोडून हाडटा. जेजू वडिलांक, महायाज्ञिकांक, दुसऱ्या याज्ञिकांक, फारिजेवांक सगल्यांक बक्षिता. जेजून तांकां वायट कांय करूंक ना, तो सत उलयलो. तरी पूण जेजू तांकां बक्षिता, कित्याक तांणी जेजूचेर आड जायतीं पातकां केल्लीं, जायतें वायट केलोलें, जायते ते उलयलेत. लोकांक तांणी फुलयलोय. जेजू आड वचूंक तांणी फुडें धुकल्लोले. निमाणें तांणी जेजू खुर्सार पासून मारलो, पूण जेजू तांकां बक्षिता. मोगाच्या भाव भयणांनो,
बोगसणे आमच्या जिवितांत कितलें गरजेचें. बोगसणे आमकां देवाची बेसांवां हाडटा. कोणें जर म्हजी आड वायट केलां जाल्यार, पातक केलां जाल्यार हांवें ताका बोगसूचो. तशेंच ताणें आमकां बोगसूचें. बोगसणें गरजेचें. बोगसण्या विणे आमी ह्या सासणाच्या जिवितांत वांटो घेवंक शकचे नात. तशेंच जेजून आमकां एक पयली आज्ञा दिल्ली, एकामेकाचो मोग करात, एकामेकाच्या प्रिती मोगान रावात, एकामेकाक बोगसात. धर्माच्या आड तुमी झगडो नाकात. तूं दुसऱ्या धर्माचो म्हूण हांवें झगडचें न्हय. तुजी चिंतना दुसरी म्हूण हांवें झगडचें न्हय. गिरेस आनी गरीब हांचे मदें अंतर आसा म्हूण झगडचें न्हय. आमी सगळीं समान एक सारखी रावूंक जाय. हें आमकां जेजू शिकयता. हाचे वरवीं आमच्या जिवितांत जेजूचें बेसांव येता. सासणाच्या जिवितांत आमी भितर सोदता. मोगाळ भाव भयणांनो, आमकां सगळ्यान व्हड धर्म म्हळ्यार आमचो मनीसपणाचो धर्म. क्रिस्ती धर्म म्हळ्यार मनीसपणाचो धर्म. आनी मनीसपणाचो धर्म, क्रिस्ती धर्म आमकां कितें शिकयता? भुकेल्ल्यांक जेवण दिवप, तानेल्ल्याक उदक दिवप, न्हेसोंक नासलोल्यांक न्हेसूंक, बुणकुणी नासलोल्यांक सुटका दिवंक, आवाज नासलोल्यांक आवाज जावंक. मोगाळ भाव भयणांनो, हो क्रिस्ती धर्म, हो मनीसपणाचो धर्म. आनी ह्या धर्मांतल्यान आमकां साल्वसांव येता. ह्या धर्मांतल्यान आमी जेजू सारके जाता. ह्या धर्मांतल्यान अशें केल्ल्या उपरांत आमी देवाची खोशी कोत्ता. कोणूय आमच्या वाड्यान घोडेक आसत, जाका आमची गरज आसा, आमी गरजेन ताका पावुया. हातूनच आमचें खरें क्रिस्तांवपण आसा. देवान आमकां इल्लो ह्या संवसारांत वेळ दिला. देवान हें जिवीत आमकां दिलां. ताचेंच आवक तें. ताका जाय जाल्यार तें आवक लांब जातलें. नाजाल्यार आमी थोड्याच दिसांनी, थोड्याच वर्सांनी मरूंक शकता. देवान दिल्लें हें आमकां आवक देवूच वत्ता. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्यो इल्लो वेळ आमच्या ह्या संवसारांतलो आमी देवाची खोशी करूंक सारचो. एकामेकाच्या मोगान रावूंक सारचो. एकामेकाक बरें करूंक सारचो. बोगसूंक सारचो. देवाक आर्गां दिवची. देवाची स्तुती करची. खेरीतपणी आज जेन्ना जेजू खुर्सार कळटा आनी आमचे लागीं मागता, प्रार्थना कोत्ता, देवाची खोशी करात. देवान तुमचो इतलो मोग केला की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे मदें धाडून खुर्सार पासून मरूंक लायला. हीच देवाची खोशी की ताणें आमचे पासत खुर्सार मरचें आनी आमकां सोडवून हाडची. देवाचें राज आमकां हाडचें. स्वर्गीचें राज आमचे मदें हाडचें आनी आमकां दिवचें. मोगाळ भाव भयणांनो, जोण एकले आमच्या घराब्यान आज मागणें करुया आनी एक निच्यो करुया की आमी हें म्हत्वाचें शिकवण देवाची आमच्या जिवितांत भितर दवरतले म्हूण आनी सदांच आमच्या कुरण्यांनी ती दिसतली म्हूण देवा लागीं मागुया. देव आमकां आपली कूड दिता. देव आमकां आपले खुर्सावेले व्हांवता ते रगत दिता. जितले पावटी ताची कूड आमी शेवता आनी ताचे रगत आमी पियेता, तितलेय पावटी
आमी सासणाच्या जिवितांत वांटो घेता, देवाचे खोशेंत वांटो घेता, देवाची खोशी कोत्ता. मागुया आमच्या घरांनी पासून, मागुया सगळ्या मनशां पासून, पाप साहेबा पासून, जे जेजून पयस गेल्यात तांचे पासून, जे जेजूक अजून मानिनात तांचे पासून. देवान आमची सगळ्यांची काकूत करूं आनी आपल्या बक्षोण्यान आमकां भरूं आनी आमकां स्वर्गीच्या राजाक एका दिसाक पावूंक. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव आनी जेजूची खोशी करीत राव.